सद्याकाळचो दुसरो ब्रेस्तार शुभ वार्ता मार्क चॅप्टर 3 वर्स 7 to 12. जेसू थंयसो पयसर आपल्या शिसा सांगाता गलिलिया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हड लोकांचो मोग ताच्या फाटल्यान वेतलो. गलिलिया, जुदेया, जेरुसलेमा, इदुमेया आनी योर्दान पेले तडितावन तीर आनी सिदोन शहराच्या आसपास गांवांतावन लोकांचो व्हड सैत जोमो ताच्या कृत्या विशयांत आयकून ताच्या सशीन आयलो. लोकांची केट अशी वाडली की ताणें आपणाक अडसिना जावच्याक आपणाक एक मसवो तयार दवरूंक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें साबारांक गूण केल्ले निमती हर एक पिडेस ताका आपडूंक म्हूण ताच्या आंगार पडटलो. देवसारी ताका पळयल्ल्या तक्षण ताचे मुखार सरपडून पुंसू देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या ताळ्यार बोब मारताले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाये म्हणून तांकां तो कठीण ताकीद दितालो. देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता.